Today, NSY Goa filed a complaint in Goa Lokayukta against the corruption done by this BJP government in the recruitment process, where the government is asking lakhs of rupees from the applicants to give the government jobs. स्वतः गोवाचो उपमुख्यमंत्री बाबू कोळेकरान सांगला की बाकीचे MLA पैसे घेता आपूण घेना. म्हटल्यार हे सिद्ध जाता की बाकीचे MLA जे BJPचे MLA आहा, BJPचे मिनिस्टर आहा आणि BJPचो CM स्वतः प्रमोद सावंत पैसे घेवन जॉबा दिता म्हणून. तर जे भुरगे मेरिट बेसिसाचेर अप्लाय करता तांकां जॉब मेळना. जे भुरग्यांचे पेरंट्सा कडेन पयसो आसा आनी जे भुरग्यां कडेन कनेक्शन आसा मिनिस्टर कडेन नाल्यार CM कडेन तांकां जॉब मेळटा. तो हे करप्शन, हे रिक्रुटमेंट प्रोसेसान करप्शन आसा म्हणून आमच्यानी आयज इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर गोवा लोकायुक्तान कंप्लेंट फायल केला आणि वी होप दॅट गोवा लोकायुक्ता विल डू द इन्व्हेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर मॅनर अँड वी होप दॅट गोंयचे यूथ जे आसा आनी गोंयचे स्टुडंट्स जे आहा तांकां न्याय मेळटलो. थँक्यू.